मुंगूल गँग वराक आस्पाव आशिल्ले आनी सद्याक न्यायालयीन कोठडीक आशिल्ले 10 संशयितांनी आज दक्षिण गोंयच्या सत्र न्यायालया मुखार जामिनी खातीर अर्ज केलो आसा. हाजी जी सुनावणी आसा ही फाल्यां 2 तारखेक जातली. हातूंत भितर वेरी डिकॉस्टा, अमर कुलाल, वासू कुमार, मोहन अली, जॉस्टन फेर्नांडीस, सुनील बिलावर, बादशाह शेख, गौरांग कोलगांवकर, राजेश वेल्मा आणि प्रकाश वेल्मा ही संशयितांची नांवां आसा आणि जामिनी खातीर अर्ज केल्लो आसा. 12 ऑगस्टाक फातोर्डेचेर मुंगूल हांगा एक गँग वॉर जाल्ले आणि ताचे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी 28 जाणांक 25 जाणांक अटक केली. हातूंतले 10 जाण जे आसात तांकां दीपक कट्टमणी आणि परशुराम राठोड हांकां हे जामिनीचेर सुटिल्ले आसात आणि बाकी सगळे जे आसात ते न्यायालयीन कोठडीक आसात. तातूंत भितर वेरी डिकॉस्टा, अमोग नायक आनी एकटो हे मागीर नंतर फातोर्डा पुलिसांक सरेंडर जाले. टोटल 28 जाणांक ह्या हातूंत भितर म्हणजे हे आरोपी आसात हातूंत भितर. फातोर्डा पुलिसांनी हे मुंगूल गँग वॉरा भितर 624 पानांचे आरोपपत्र सादर केल्लें आसा कोर्टा मुखार आणि हाका 80 विटनस जोडिल्ले आसात. हे गँग वॉर आशिल्लें हे वेरी आनी वॉल्टर फेर्नांडीस ह्या 2 गँगा मदली ही झगडी आशिल्ली आणि आतां पर्यंत हे जे सगळे आरोपी आसात ते न्यायालयीन कोठडीक आसात. तातूंतले 10 आरोपी जो जामिनीचेर अर्ज केलो आसा ताजेर फाल्यां सुनावणी जातली. म्हत्वाच्यान हांव गोवा